Mulia rupa-rupun hasarasai sedang rakun toraulai oda mogan somya. Mulia rupa-rupun hasarasai sedang rakun toraulai oda mogan somya. Serpodun tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita. Sarpodun tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita. Daivika kul tuchi bhakli somya ami Vengen tu chagetlai patki ami teri. Daivika kul tuji bhakli somya ami Vengen tu chagetlai patki ami teri. Sarpodun tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita. Sarpodun tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita. Krishna velar bhaktin kaili tuji stuti bhagli somya ami तुझी सखत वरती. कृष्णा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती भोगली सौम्या आम्ही तुझी सखत वरती. सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. Alleluia, 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 Alleluia. नमस्कार Erganto ka somya Jesu, Erganto ka somya Erganto ka somya Jesu, Erganto ka somya Aradanto ka somya Jesu, Aradanto ka somya Jesu, Stuti tu ka somya Jesu, Stuti tu ka somya Jesu, Jai tu ka somya Jesu, Jai tu ka somya Jesu. आमच्या जेजू मुखार आमच्या सोम्या मुखार ह्या घडये दिव्यांनी आमी आसा. पुंड्या रुपार तसो सोमी ह्या घडये आमचे संगत आसा. वर्तें भाग आमचें ताचे संगता रावचें. आमची बगणां आमच्या जिविताचे कश्ट बेजाराय सगळें ताचे संगता वांटून घेवचें. म्हजे सरशी हांव तुमकां विश्व दितलो म्हणली बासोवणी तो पाळून आसा. ताचे लागीं आसा नीज संतोश येता दसकाय आनी ती अनुभव करच्याक आमी ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत आमी संगता जमलेलीं आसा. तस आमच्या सोम्याक आमी आराधन करी. आमची जबाब जावन दी. आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या दैवीक वैसा आमी तुका आराधन करता. जेजू व्हड काकुळदारा आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या दुलो भरतारा आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या मिस्त्री आनी सोमी आमी तुका आराधन करता. जेजू आरंभ आनी शेवटा आमी तुका आराधन करता. जेजू वाट सत आनी जिविता आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या बाचावे आमी तुका आराधन करता. जेजू अल्फा आनी ओमेगा आमी तुका आराधन करता. तस आमच्या सोम्याक आमच्या जेजूक त्रिएक देवाक वंदी आनी गव्या बापाक नमान करता.
बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता अत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता हाथ उभारिया हालेलुया glory hallelujah 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 समय आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता या घडये सम्या आमचे सांगाता तू आसाय तू जावन आसाय आमच्या जिविताचो करो इमॅन्युएल मनशा सांगाता रावच्या खातीर मनीसावनी ह्या संवसाराक तू आयलोय लोकां सांगाता तू रावलोय तांचे सांगाता तू भोवलोय तांकां देवाची शिकवण दिली विशेष करून देवाच्या राजाची बरी खबर तांकां तुवें दिली तांकां बरें केलें गुण केलें आजापे रितीन वाडलें आनी निमाणें येवकरीस घडोवन संवसार सरापर्यंत तुज्या आमचे तुमचे संगता आसतलो म्हणली बसवणी तुवें पंथाक पावयली मगळा जेजू या घडये तुवें आमच्या संगता रावल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता या घडये आमी तुजे संगता थोडो वेळ करसूंक हांगासर आयल्या आमच्या जिवितांत कितें बगून आसा तें आमी तुका सांगूंक आयल्या आमच्या मतींतली चिंतना आमच्या काळजांत आसलें भें आमच्या जिवितांत घडोवन आसा ती सगळीं गडितां सोम्या या घडये तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता या घडये सोम्या आमी आशेन आयल्या ते समाधान दादोसकाय संतोष सोम्या या घडये आमकां हर एकल्यांक तूं दी आमच्या कांदा वयलें बारादीक जू हाळू कर आमी आशेता ते सगळें आमकां तूं फावो कर आमच्या मागण्याक तूं खान दी म्हूण आमी मागता हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन समेस्त आमी बसया तस सोम्याच्या हजारपणांत आमी आसा ह्या घडये तस जेजूची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया आमी कित्याक सोम्याची स्तुती करूंक जाय कीर्तन नूरा मूरू आमकां काराणां दिता सोम्याची स्तुती आमी कित्याक करीत जाय आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसरो नाका कित्याक पयलें तुजे अपराध तो बक्षिता वळतीन तुजो पिडा तो पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो तो राखता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता जीणभर आपल्या देण्यांनी तुका दादोशी करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या इश्टानो कीर्तनगाराची तिन्स बगणास आमच्या मुखार आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया कित्याक आमी देवाची स्तुती करूंक जाय हिंस चिंतना आज ह्या घडये ह्या वेळार आमची जावं दी आमी हें स्तुती गीत गायता आसतना तस सोम्याक आमच्या काळजांत आमी आराधन करया स्तुती करया कित्याक ताचे बोक्सांनी ताची काकुळट आमकां हर एकल्याक गरज आसा पिडा शिडा मनशा जिविताचो वांटो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी हे पिडा शिडा अनुभव करता पूण ह्या सगळ्यांत आमकां निवारी जाय तर विशेष करून ताची काकुळट आमचे तुवेर दाखय जाय तर तस सोम्याक आमी स्तुती करूंक आसा ह्या घडये हें स्तुती गीत आमी गायता आसतना हिंस बगणां आमच्या मतींत आमी दवरया सोम्याची काकुळट आमी मागोन घेवया तसो मोग आमच्या जिवितांत आमी मागोन घेवया आनी विशेष करून तो पिडा शिडा गूण करता म्हणली बासोवणी आमकां दिता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आसचें सगळें अस्कतकाय सगळी पिडा सगळें सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण कर तो दिता तें बरेंपण आशुंच्याक मुखार सरया देवा तुझी स्तुती करता ताळयो पेटून देवा तुजो मोग करता
तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या, म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या, सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, दैविक सप्तान स्तुती करता, सगळे सत्तेन हांव गायता. दैविक सोदान स्तुती करता, सगळे सत्तेन हांव गायता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आस्ता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दावीदा बरी हांव आस्ता. बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या, म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याची आमी स्तुती केली, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. जेजो मुखार आमी आसां ह्या घडये ही थोडी मिनटां जेजून आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणां सो घडी भर आमी उगडास काडूंक मुखार सरया. ह्या घडी आमचें काळीज दिनवासनेच्या बोगणांनी भरून दी मोगाच्या इश्टानो. किर्तनकार आमकां सदांच आपोवणे दिता, सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. सबार पोटी आमच्या मनशा जिवितांत उपकार काण घेता हांव विसरून सोडटा, पूण ह्या घडये जेजूच्या संगात आमी आसां. सोम्याची स्तुती केली आमी ह्या घडये थोडी मिनटां ताणें केल्लें बरेंपण उगडासा काडून आमी ताका अर्गां दिवंक मुखार सरया. आमची जबाब जावन दी, अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हो बरो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या तुजो जेजू. मोग आमच्या काळजांनी वतल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मनीस जावन तुज्या सारक्याचे आनी सुरपयेचे आमकां तुवें रचल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या तुजो जेजू. स्वास आमकां दिवन जिवीत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तका मरिफात तुजी जाणवाई शिकोवण जिविताक इशारे तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बगसून तुजो काकूळ दिवन तूं मोग मनशा कुळांतय तुवें दाखयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी निराशी जाताना आमकां तुवें बुजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. कश्टांक सांपडलेल्या वेळार आमकां तुवें बाचावी दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची दुखां पुसून आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां आमच्या पिडे शिडेंतली तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचें दूख एकसुरपण सगळें सोसून व्हरूंक तुवें सकत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू.
जिवीतच आनी मुखार ना म्हणली बोगणा येताना आमकां तुवें वाट दाखयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जेजू बरें कुटुंबा जिवीत बरें इश्ट मंत्र सेज सामार बरी फिरगस कुटाम आमा समेस्तांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या विविध व्यक्ती मुखांतर तुजो मोग आनी संगतपण आमकां जिवितांत तुवें दाखयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जेजू वय मगळा जेजू जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें केलेलें आसा ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसा मगळा जेजू दिनवाशी काळजाची आमी जाल्या आमच्या काळजांत तावन ह्या घडये दिनवासनेची बोगणां तुजे थंय वाळोन आसात मगळा जेजू ही अर्गां गीत आमी गायत आसतना परत आमच्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिता कित्याक तूं बरो देव तूं मोग करचो देव आमकां आयकोनचो देव आनी फाटल्या आमच्या इतल्या वटल्या जिवितांत हें बरेंपण हें विश्वासीपण हो मोग जायत्या रितीनी तुवें दाखयलेलो आसा मगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी स्तुती करता अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी सस्ता अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी सस्ता निमाण्या त्या जीवनात सॅक्रिफीस घडलो हांवें साल्वार जावच्या बापाक भेटोवन दिलो कुर्साच्या मरणांत तुवें म्हाका राखलो तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी सस्ता जेजूचें हसरपण आमचे मदें आमी बघून आसा आमचे दोळे आमी आमचे प्रयत्न आमी करया लुकास पंजेल अध्याय 24 वळू 29 ही उतरां तांणी परतून म्हळें आमचे सांगता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो आमचे सांगता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो ही उतरां खंयच्या सन्निवेशांत त्या अपोस्तलांनी सांगलें आमी उगडासा काडयेत मोगाचे इश्टानो ही उतरां त्या एम्मौसाच्या वाटेर निराशी जावन पाटी आपणाच्या घरा येतेल्या वेळार जिवंत जेजूक भेटोवन ताचे सांगता उलोवन निबाणे घरा पावलेल्या त्या वेळार त्या जिवंत क्रिस्ता लागीं तो कोण म्हूण कळीत नासतना आमचे सांगता राव म्हणली ती उतरां आनी ह्या उतरांनी एक गुंडायेची बोगणां आमकां दिसून येतात कित्याक निराशी जाल्ले सलवणी आपणायलेले बरवसो सांडिल्ले ते आपोस्तल त्या वेळार तांचे सांगता राव म्हणून तांणी मागिल्लें त्या व्यक्तीक जिवंत क्रिस्त म्हूण ताका कळ्ळें ना पण निमाणें कळट आसतना परत नव्या बरवशान ते भरले नवो संतोश तांकां मेळ्ळो नवी वाट तांकां फावो जाली नवो उसवाट तांकां फावो जालो त्या घडये जेजू मुखार आमी आसा सोम्या सांगता आमी आसा 3 उतरां आमी सांगया सोम्या
आमचे सांगाता राव. सौम्या आमचे संगता राव. म्हज्या निरासपणाच्या वाटेर सौम्या आमचे संगता राव. म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्साच्या पैणांत सौम्या आमचे संगता राव. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्या राटावळी मध्ये हांव कश्टाताना सौम्या आमचे संगता राव. वैयक्तीक कुटुंबदारांत हांव मोग म्हाका मेळना जाताना सौम्या आमचे संगता राव. आमी पातयेल्ली मनशां आमकां सोडून वेताना सौम्या आमचे संगता राव. जायत्या जणांनी आमी मोग केल्ल्या व्यक्तींनी आमकां इन्कार करताना सौम्या आमचे संगता राव. आर्थिक रितीचे आनी इतर रितीच्या अडचण्यामध्ये हांव सांपडताना सौम्या आमचे संगता राव. पिडे शिडेंत म्हजें जिवीत कश्टाताना सौम्या आमचे संगता राव. सलवणी म्हाका येताना सौम्या आमचे संगता राव. म्हाका रडया म्हूण जाताना सौम्या आमचे संगता राव. म्हाका जिवीतच नाका म्हणली बोगणां येताना सौम्या आमचे संगता राव. म्हजे सांगाता कोणूच ना म्हणले एकसुरपणाचे चिंता म्हज्या मतीन गुंताना सौम्या आमचे संगता राव. विविध रितीची ताळ्ळी तेंते सावा म्हज्या जिवितांत रेवोड मारताना सौम्या आमचे संगता राव. पाताक करया म्हणली तेंते सावा म्हज्या मतीक येताना पयल्या विशांत सूख चिंताप सूख उलोवणे हांव उलयताना सौम्या आमचे संगता राव. म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या सदांच्या पैणांत सौम्या आमचे संगता राव. मोगळा जेसू त्या आपोस्तलांनी सांगल्ली ती उतरां आमी तुजे मुखार उसारलेली आसात. आमचे सांगाता राव. तूं आमकां जाय जेसू कित्याक हें जिवीत भोव निर्बल जालां. आमचें जिवीत उदका वयल्या त्या बुळबुळ्या बरी आमचें जिवीत कितलें फ्रेजायल वा एका रितीन कश्टांचें सलवणेचें ह्या संवसारी जिवितांत. आनी ह्या जिवितांत तूं आमचें सांगता आसाय तर तुजें सांगतपण आमकां आसा तर हें जिवीत दादोसकायन संतोशान हांव जियोंक शकतलो. ह्या घडये आमी हरयेकली तीच कृपा हें गीत आमी गायता आसतना मागून घेवया. आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय. आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय. मेंबीरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. बेबीरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू. आमची सगळी तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय. बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू. कण बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना कृपा तूं दिताय जेसू. दुखची उतरां
उतरां काळजाक तोपताना बोगसून करपा तूं दिताय जेजू आमची संगी तूं आसा सुखा दुखा तूं संगी आसा जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय सर्व आमी ती बिगल्या मोगाचे इश्टानो जायते रितीची ते सवां घेवन विनवण्यो घेवन ह्या पूण शेतांत ह्या सकाळींच्या वेळार आमी सांगता जमल्या आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत ह्या घडये जायत्यो विनवण्यो आसा जायती तेसांवां आसात इरादे आसात सोम्या लागीं सांगूंक आमकां जायतें आसा ह्या घडये हे सगळें सोम्याच्या पांयांतळी आमी समर्पण करूंक मुखार सरया विविध तेसांवां खातीर ह्या घडये आमी मागया आमच्या गरजां खातीर आमी मागया आमचो जेजू आमकां आयकोनसो आमकां संगात दिवनसो आमचो मोग करचो ह्या घडये ह्या आल्तारीत हांव ताच्या कृपेची बेसांवां आमच्या हर एकल्या तें तो वाळोवन आसा दिवन आसा ह्या घडये आमची कुटुंबाची तेसांवां आमचे वैयक्तीक गरजो आमचे इतर विनवण्यो सोम्या मुखार आमी हाडया मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सांद्यांच्या बरेपणा खातीर मगळा जेजू आमची कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता तूं आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जा सोम्या आमचे संगतार राव कुटुंबा जिवितांत आसचें सगळें आमी मोगान सोंसणिकायेन बक्षणाच्या स्पिरितान सोसून व्हरूंक आसचे ती अस्कत कांय पयस दवरन मोगान एकवटान जियोंक सोम्या आमकां हर एकल्यांक तुजो आशिर्वाद तुजी कृपा फावो कर म्हणून ह्या घडये तुजे लागीं आमी मागता कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये मागया आमी ह्या घडये आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या भुरग्यांचें शिक्षणीक वर्स आराम जालां आसता जायतीं भुरगीं इस्कॉलाक वचूंक आराम जाल्लीं आसात सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांच्या शैक्षणीक जिवितांत तुजो सांगात दी तांणी पॉयंट करता आसतना चलोवन वेता आसतना खेळटाना उडटाना तांकां तूं राखून व्हर सांबाळून व्हर बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळ विशेश करून मोतीची जाणवाई तांकां तूं फावो कर सांगत सर्व शिक्षा युवा जाणां खातीर आमी मागता ह्या घडये सोम्या तांचे संगतांत राव तांच्या मुखल्या जिवितांत विशेष करून तांच्या शिकपा जिवितांत तांकां तुजो सांगात दी बरें शिकप तांणी जडोवंक बऱ्या फुडाराच्या वाटेन तांणी मेटां काडूंक सोम्या तांकां गरज आसचो सगळो सांगात आदार बेसांवां ह्या घडये सोम्या तांकां फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता तूं मोसो इश्ट मोगासो हर एकरचें म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजे हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा ह्या घडये आराधना वेळार विशेष करून आमी मागता पिडेस्तां खातीर मोगाच्या इस्रानो नाना रितीच्या पिडेन समाज कश्टन आसा मनीस कश्टन आसा
विशेष करून मारेकार कॅन्सर पिडे वरवीं जायतो लोक तांच्या जिवितांत निरासपणाच्या वाटेक पावला, सोलवणी तांणी आपणायल्या, आर्थीक रितीच्या संकश्टांत बंदडेंत ती पावलेली आसात. आमच्या ITSचे जायते याजाक ह्या मारेकार कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टन आसात. जायतो लोक आस्पत्र्यांनी आसा. सांगतस ह्या घडये आराधनांत भाग घेवची आमी नानावड ल्हानवड पिडेनी आमी कश्टन आसा. मगळा जेसू, तूं सगळें जाणाय सोम्या, तुजें तें संपूर्ण जाणवाय आसा. मगळा जेसू, ह्या घडये ही सगळी पिडेन कश्टोंच्या हर एक आमच्या भाव भयणींक, याजकांक, धार्मिकांक आनी लायिकांक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. तुवें आमकां हें जिवीत दिल्लें. मगळा जेसू, ही पिडा आमच्या पातकाचो वांटो जावन आसा. मगळा जेसू, त्या बक्षणाच्या स्पिरितान आनी कलत्या काळजान ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आमची मागणी आमी पेटयता. विशेष करून बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर आमी ह्या घडये मागोन आसा. मगळा जेसू, तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वैज. आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता, तुजे वस्त रापडलेल्या त्या स्त्रियेक, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तिच्या जिवितांत बरेपण वाळून आयलें. बावाडटान तिणें मागले एकच उपकार. त्या जायराच्या दुवेक त्याने मागल्या एकाच उपकाराक तुवें ताका जिवंत केलें, नवें जिवीत तांकां तुवें दिलें. ते कोडकार थंयसर बसून आसले, दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर म्हणून तांणी बावाडटान मागलें, कालतेपणान मागलें आनी त्या मागण्याक तुवें कान दिली. मगळा जेजू, ह्या घडये तसल्याच बावाडटान पातयेन तुजे मुखार आमी मागता सोम्या, पिडेशिरेंतले आमकां राखून वर, सांबाळून वर. तुजी कुशी वय तर आमकां बऱ्या भलायकेचे देणे बेगीनच तूं फावो कर. ही पिडा, हे कश्ट, हें दूख आमी सोंसून व्हरच्याक तुजो आदार, तुजो सांगात, तुजी कृपा आमचे तें तराळ मापान ह्या घडये वोत म्हणून सोम्या आमी तुजे लागीं मागता. गूण कर जेसू, गूण कर जेसू, दैवीक सत्तेन तुझ्या गूण कर जेसू, गूण कर जेसू, गूण कर जेसू, दैवीक सत्तेन तुझ्या गूण कर जेसू. आपोळ जेसू, आपोळ जेसू, दैवीक स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेसू, आपोळ जेसू, आपोळ जेसू, दैवीक स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेसू. मागे आमी विशेष करून विविध कामाच्या सोदनेर आसच्या सर्व लोकां खातीर सांगतास बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोन आसात त्या हर एका व्यक्ती खातीर. मगळा जेजू, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वावर कितलो गरजेचो आमकां तुवें आमकां समजयलाय. तुज्या त्या बागेवंत कुटुंबात जियेत आसतना पस्क्या बापाय सांगता, जुजे सांगता, सुताराचे वावर करच्या मुखांतर आमी वावर करूंक जाय म्हणल्यार चिंता तुवें आमकां समजयलाय. मगळा जेजू, ह्या घडये जायतो लोक गांवांत तशें परगांवांत असो बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसा आनी ह्या तेसामा खातीर तांणी मागोंक सांगलेलें आसा. ह्या तांच्या गरजांक तो पाव. सांगतास विशेष करून सोम्या बरे सैरीक मेळच्या खातीर जायत्या जाणांनी मागोंक सांगलेलें आसा. ही तांची तेसावा विनवण्यो तो मानून घे. सांगतास तांच्या जिवितांत तो संस्कार तांणी जोडोंक आनी ह्या मरिफा तुज्या कृपेच्या बेसावांक तांणी पात्र जावंक सोम्या ह्या घडये ह्या खातीर मागोन आसच्या सर्व व्यक्तींक तांच्या गरजांक तो पाव म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. विघ्ना अनवरांनी विश्वास दंडळताना, विघ्ना अनवरांनी विश्वास दंडळताना, धैर्यान भरता सांबाळ भरता, पोटलून धरता मोगान आमकां, धैर्यान भरता
सांबाळ व्हरता पोटलोळून धरता मोगान आमकां. ह्या घडये आमच्यो वैयक्तीक गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया. कली ते सावा मागणी आमी घेवन ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत त्या पुणशेताक आयलेलीं आसा. सगळे आमचे दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट बेजाराय आमच्या आटेविटे आमच्या काळजांत आसची सर्तीचें भें आमच्या मतींत आसचें टेन्शन आनी कितें सगळें ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तेळें आमी समर्पण करया. मागया आमी सोम्या आमचे संगातांत राव. आमच्या कश्टांत आमच्या सलवणेंत आमच्या पडण्यांत आमच्या दुखांत आमच्या निरासपणांत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्साच्या पैनांत सोम्या तुजो सांगात आमकां दी. तुजो आशिर्वाद आमकां दी. तुजी सकत आमकां दी म्हणून ह्या घडये सोम्या सो आदार आमी मागया. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयती जावया. इथ्या ओडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पुर्विल्या त्या रुपा पोरला नव्यो रिती आदार्या सल्वोवेच्या अस्तित्विश्व्या बाबार्ताचे बोर्तिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावाका. आमेन. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बगीत सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या सासना. आमेन. संतोष परिकारसा आणि मोगावरी एकूटा भक्ती आम्ही सर्यामित देवाच्या मंदिरा कैसर दोग्वाते मोचे नावी संगी मेळटा कैसर आसा सदांचे मोदेका जेजूचे उदर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष परिकारसा
ह्या मिसाची ते सवा एरविन गोन्साल्वीस हाच्या आत्म्यापासून भेटोवचें जावन आसा. ह्या इरात्यापासून आमी मागता आसतना आमची सर इरादे धन्या देवाक आमी भेटोवन दिवया. आयच्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आसात. मनात एक बाप रोशन टिकून ना तांकां तुमच्या नांवान विकार बापाच्या नांवे हांव स्वागत मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सोम्या करगा देवक आनी सांगत आस मरियमायेची ससाय मागोवंक ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमलेली आसा. विशेश करून ह्या वेळार आमच्या गरजां खातीर मरियमायेचो आदार आमी मागोवन घेवया. कुर्सां म्हणली जेजू सांगता रावलेली, जेजूच्या सगळ्या पैणांत सांगात दिलेली तीच मरी आमच्या जिविताच्या पैणांत आमकां सांगात दिवं दी. सोम्याचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां तिचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमचें मागणें जावं दी. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो उगडास काडून सोम्या लागचें बक्षाने मागया. पातकाची तुक धरून सांगता म्हणया हांव पातकी पदवेदार देवा आनी मनाची चिंतून तोंडावसार वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या आनी तुमकां मुझे सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. काकुळदार देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवेसो कसे सावमाये उगडास काडटना तुज्या विनवणेन आमच्या असक्तकायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हणून आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सांव पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलें रुप्यान वा भांगारान वा नास जातेल्या मालान न्हय, बगार आई बावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवून केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मनूंक पावल्यात. अशें तुमचो बावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ल्या वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. कारण ससनांक जियेतेल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाची मनशाताव न्हय, बगार अविनाची देवातावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकूड तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी.
तण बावता आनी फूल जडटा पूण सुम्याचो सप्त ससनाक बाळटा हो सप्त म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार सर्विस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा सर्विस्पराक सी ए जेरुसलेमा सर्विस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा तुज्या देवाक नावाड ए सियोना कित्याक ताणें तुज्या दारवटाचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जी येतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंच इगोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तन ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा तो आपले उतार जाकोबा कळीत करता इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा Alleluia, 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 Alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याई सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. शीस आतां जेरुसलेमाक सोडून वेचे वाटेर आसले. जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो. ताचे शीस विस्मीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक भियेल्लो. तवळ 12 परत्यान कुशी कापोवन आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयान तो तांकां सांगी लागलो. पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेताव थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातान दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातींचे अधीन करतले. ते तांची केळकुळां करतले. ताचेर तिंपी उडयतले. ताका जेर बांद मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवांत उठतलो. तवळ जेबेदेवांचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी येवन म्हणाले मेस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले तूं तुज्या महिमेवंत पावतस आमच्या भितरले एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली तुमी कितें मागता तें तुमी नेणात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात की हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात की सकता म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें पूण हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक आनी कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंचेर रागार पेटले. पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरश्यापण सांगलें संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक अडचण धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापती हेरांनी आपणाची साखरी करी जाय म्हूण येवंक ना. बगार आपणेच हेरांची सेवा साखरी करी जाय म्हूण आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीव सुद्दी जाय म्हूण आयला. देवाचे उतर हे मोगाच्या इश्टान आयच्या सुवार्तेन तांकां 2 संगती पळोवंक मेळटात वा आयकल्ल्यो आमी जावन आसात.
एक जेजून आपल्या कश्टा मरणा विशांत सांगचें आनी दुसरें आपोस्तलांनी मागल्या उपकाराक एक जाप म्हणले बरी जेजून दिवची. आतां आमी मार्काच्या वांजेलांत पळोवंक गेल्यार जेजू 3 फावटी आपल्या कश्टा मरणा विशांत उल्लेख करता. अध्याय 8, अध्याय 9 आनी अध्याय 10. आनी ह्या 3 फावटी उल्लेख केल्लो जाल्यार आपोस्तलांच्या मतींत आनीक स्पश्ट चित्रान ना मेसाया म्हळ्यार कोण आनी कितें ताचो वावर म्हणलें. देखून जेजू आपल्या कश्टा मरणा विशांत दुसरे फावटी आयच्या सुवार्तेंत उल्लेख केलो हे दुसरे फावटी. आनी ह्या दुसरे फावटी उल्लेख करतनाय शिसांच्या मतींत आनीक स्पश्ट चित्रान येवना. तांच्या मतींत आसले इतलेंच तो एक राजकीय मेसाया. तो आतां जेरुजालेमाक वेता गेल्लेंच थंयसर रोमागार राजवडके चलयतात, तांकां दंडायता आनी ह्या मरिफात जुदेवांचे परत राज तो स्थापन करता. इस्रायलच्या सर्व कळयांचेर तो राजवडके चलयता आनी हे सगळें चित्रान तांच्या मतीच्या पडद्यार आसलें. आनी ह्या असल्यास चिंतनांनी भरलेल्या आपोस्तलां पैकी 2 जण जेजू लागीं एक उपकार मागतात. आमकां तुज्या उजव्याक आनी तुज्या दाव्याक तूं बसयताय म्हणून आमकां सांग वा आमकां एक दाखलो दी. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां समजणी दिवचें प्रयत्न करता. जेजूचें सवाल जावन आसा, हांव घेवंक वेता तें स्नान घेवंक, हांव पियोंक वेता ती काल्स पियोंक तुमी सकतात गी. सकतांव म्हणाले, पूण सकतांव म्हणलें तांणी वय केवल एका संगतीच्या आशे खातीर मात्र. पूण नीज जावन जेजूच्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा, मुखार कितें घडोवंक आसा स्पश्ट चित्रान नाटलेल्याचो परिणाम जावन मुखार तांच्या जिवितांत कितें घडटलें तांकां कळीत नातलें. पूण ह्या वेळार ते जेजू लागीं ते जाप दितात. पूण जेजू तांकां जाप दुसरेच वेगळेच रितीन जाप दिता. कोणाक ती जाप, कोणाक तो जागो आसा म्हाका कळीत ना, कोणाक ते फावो केल्यार तांकां तें मेळटलें म्हणून. पूण अनेका उतरांनी सांगचें जाल्यार जो हांव सवांजेला अध्याय 10 वळ 40 आनी 5 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 45 थंयसर अपुरबायची उतरां आमकां पळोवंक वाचूंक मेळटात. हांव आयलां सेवा दिवंक, सेवा घेवच्याक न्हय, सेवा दिवंक सेवा घेवच्याक न्हय आनी संवसाराच्या सोडवण दिवच्या खातीर, संवसाराक सोडवण दिवच्या खातीर हांव आयलां. हें जेजूचें मिसांव. पूण हें मिसांव आपोस्तलांक समजलें लगभग पेंतेकोस्ताच्या उपरांतच म्हणयेत. आतां हांगासर ह्या गणिता फाटल्यान कितें संदेश आज म्हाका आनी तुका जेजू सांगचें वा दिवचें प्रयत्न करता. 3 संगती मोठ्यान आमी नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया. पयले विशय जावन आसा जेजू लागीं तांणी मागतना वापरली भास. हांगासर ती भास कशी आसा? भास डिमांड जावन आसा. ती उतरां पळया. तुवें आमकां उपकार करी जय, तुज्या महिमेंत पावतास आमचे भितरले एकल्याक उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक तुवें बसय जय. तूं बसयताय गी वा तुवें बसयत गी, आमकां एक जागो दिवयेत गी. तली उतरांत ही उतरां स्ट्रेट आसात आनी डिमांडींग आसात. म्हाका इश्टानो, आमच्या देवा लागीं आमी मागतना कसली उतरां वापरी जाय? डिमांडींग गी. स्पश्ट आमी समजूंक जाय, देवा मुखार आमी खंयच्याय रितीची उतरां वापरूंक जायना. खालतेपणाचे मागणे देवाक मानवता. किर्तनकार म्हणटा खालत्यापणाचे मागणे देवाक मानवता. देखून देवा मुखार, जेजू मुखार हांव येता आसतना म्हजी उतरां खालतेपणाची जाय, म्हजो हावभाव खालतेपणाचो जाय आनी तो वळ मात्र देव मानवंक शकता, आमच्या मागण्याक कान दिवंक शकता. आज हे 2 जण आपोस्तल म्हाका आनी तुका आमच्या लँग्वेजा वयर वा आमी उसारच्या भाशे वयर, आमच्या शब्दा वयर एका रितीचो नियाळ करच्याक आमकां आपण दिता. देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत एका कडेन उपकार मागता आसतना वा आमी आमचे देवा मुखार मागणें करता आसतना आमी कसली उतरां वापरता ह्या विशीं आमकां आमी एक सवाल विचारूंक आनी सूख वापरता जाल्यार वा डिमांडींग असली उतरां वापरता जाल्यार ती बदलावन करूंक आयच्या दिसा आमकां जेजू आपण दिता. दुसरें, सीकिंग द पोजिशन्स. आमकां आमच्या जिवितांत एक बरो जागो, बऱ्या हंताक पावची एक आशा आमकां हर एकल्याक आसा. आमच्या मतींत आमी खंय काम करता जाल्यार उंचत्या पौंडाक पावो जाय, बऱ्या स्थानमानाच्या जाग्याक पावो जाय म्हणलें एक चिंताप आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा आनी तें गरजेचें. कित्याक आमकां कितेंय आशा ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियोंक जायना. मनशाच्या जिवितांत असल्यो एक ल्हान व्हड आशा आमच्या काळजांत आसा, त्यो आमी पंथाक पावोवंक आसा.
पूण हांगासर आपोस्तलांच्या मोतींत आसलें चिंताप कसलें? आपोस्तलांच्या मोतींत आसलें चिंताप राजकीय मेस्सायाचें चिंताप, जेजूच्या सेवेचो वावर न्हय, जेजून दाखयलेल्या त्या सेवेच्या वावरांत वा जेजूच्या मिसांवांतलें मिसांव तांच्या मोतीन चित्रण नातलें. तांचें चित्रण आसलें उजव्याक आनी दाव्याक आमकां बसय, अधिकार आमकां दी, पोजिशन आमकां दी, आमकां स्थानमान दी, आमच्या नांवा मुखार अदीक मानादीक भोवमानादीक तें घाल. तसली चिंतना आपोस्तलांची आसली. मोगाच्या इश्टानो, असलींच एक मागणें जेजूच्या कुर्सार उमकळच्या वेळार दोगांनी केल्लें. एका कुशीन आसल्यान सांगिल्लें, तुका बचाव कर, आमकांय बचाव कर, तूंय बचाव जा. पूण आनी एका कुशीन त्यान मागिल्ली उतरां आमी उगडासा काडयेत, तूं राज पदवी घेवन येतना म्हजो उगडास दवर. कलतें मागणें आनी जेजू त्याच वेळार ताका वैकुट बसयता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत हें विसारचें कितें आसा, जेजू लागीं विसारचें कितें आसा, वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार आमचें मागणें कितें आसा, त्या मागण्यांत एक अर्थ आसूंक जाय. आमी कितें मागता, जेजूच्या सुवार्थेंतलीं उतरां आसात, तुमी कितें मागता तें तुमीच नेणात म्हणटा जेजू. पळय, ही उतरां आमी एका रितीन गंभीर रितीन काण घेवयेत. आमचें मागणें कसलें म्हणलें थोडे पटी आमकां हें दी तें दी तें दी, वस्तू केंद्रीतच आमचें मागणें जाता. आनी ह्या वेळार जेजू कोणना हेंच उतरां सांगता कोणना, तुमी कितें मागतात तुमी नेनात म्हणून आमकां हर एकल्यांक. देखून आमचें मागणें अधिकार आसूंचें वा असल्याचें न्हय, आमचें मागणें खालत्यापणाच्या काळजान भरलेलें जावंक जाय. आनी तो वळ तें देव मानून घेवंक तयार जाता. आनी त्या कुर्साच्या त्या वेळार थंयसर आशिल्लो तो एकलो सोरच हाका एक वर्तो दाखलो म्हणयेत. तिसरें जावन आसा, हे दोग आपोस्तल आपणाचें स्वार्थच पळयल्ले व्यक्ती जाले, आपणाचें मात्र स्वार्थ पळयले. मगाचे इश्टानो, जेजून आपोस्तलांक विसरून काडटा आसतना 12 जाणांक सांगाता विसरून काडिल्लें. सांगाता आसले एक समुदाय जावन ते जिवन आसले. पूण त्या वेळार त्या एका मागण्यांत तांच्या दोगांचो मात्र चिंतना तांणी जेजू मुखार घाली. त्या उरल्या 10 जाणां विशयांत तांणी चिंतूं ना. 10 जाणां विशयांत आमी कित्याक चिंती जाय, पेल्या विशयांत आमी कित्याक चिंती जाय, न्हय गे, आमकां कितें पडोवन गेलां. ही चिंतना समाजाची, ही चिंतना सादारण लोकां मदें दिसून येवची. पूण आज जेजू आमकां असलें चिंतपाक न्हय, बगार सामुदायीक रितीन आमी एकामेकाचे बाबाव वा एकामेकाचे इश्ट म्हणलें चिंताप आमचे मुखार दवरता. फिरगस कुटाम आसूंक पुरो, आमच्या घरांनी आसूंक पुरो, आमच्या वाड्यांत आसूंक पुरो, आमी जंय खंय रावता जावं पुरो, आमच्या वावरा जाग्यार आसूंक पुरो, खंय आमी आसा थंयसर म्हजोच स्वार्थ हांवें पळयलो जाल्यार आमकां देगेर दवरतात. तुमी जाय जाल्यार तुमच्या जिविताचो अनुभव तो पळोवन पळया. खंय हांव जेन्ना म्हजें स्वार्थ हांवें पळयलां, म्हाका स्लोली एका कुशीन वंदावन सोडतात, उरले सांगाता मेळटात. म्हळ्यार ह्या स्वार्थांत बरेंपण दिसून येना, बरेंपण केदींच दिसून येना. मनशा जिवितांत स्वार्थ आसच ना म्हूण सांगना, हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. पूण तो स्वार्थ पेल्याक देगेन दवरन म्हजें मात्र बरेंपण पळोवचो न्हय, तो स्वार्थांत पेल्याक सांगात हाडन मुखार वेचे तसलो स्वार्थ दाखयलो तर तांतू दोगांयकी बरेंपण जावची साध्यता आसा. देखून आज हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या उतरांचेर, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या मागण्याचेर आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आशेवच्या संगतीचेर आमची दिश्ट लावंक जेजू आमकां आपणे दिता. आमचें जिवीत बरें करच्याक सोमी आमकां आदार दी. कामची सोम्या तुका आसमर्पिता चिनेरुकार साव धन्या तुका आमकां पेटोवन दिता, आमकां पेटोवन दिता. म्हज्या मोगाचनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, कशें जावं मायेचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं आमची काळसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो कोणसेसाव मायेक आज आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी कीर्ती परगटाव आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्यास पुताची ती आवय जाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय बापा करोस तू पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात भवडत सोगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरस दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्त तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुसे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी फैभाव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची विभातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांत आमकां निवड सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतावन आमकां सदांच राखून व्हर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आम्हा समेस्तांच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लभलां आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची जेजू तुका हांव राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतो सोम्या ये कळसांत म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यांत म्हज्या जेजू तुका हांव राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतो सोम्या ये काळजांत म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यांत म्हज्या जिवो उंडो तूं जिवीत दिताय आयला सेवच्या तुका भक्ती पोना तुका सेवता तो जियेतलो सस्नीक सुखाक तो पावतलो जेजू तुका हांव राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतो सोम्या ये काळजांत म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यांत म्हज्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा कसे सोमायेचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कारमायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं
हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझी मजत मातेल्या, तुझी मजत मातेल्या, तुझी मजत मातेल्या. आमापासून विनंती कर. उपकार मागची मागणी. पातकाच्या कथाविणे सलमाले अंकवारी आणि पवित्र रोसारीचे राणीये, बावर्त अस्कत सावन कोटेपण सैते वन सावच्या या दिसांनी आदी म्हाका अनबावर्ती आसल्या पॉम्पेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तू राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदून तुवें कुशिवेले. बॉम्ब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या साग्या तावन तूं आज देवकृपेचे आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार छराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदेवडे काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटा तावन मुजेरी ए अंकवारी मोरये तुजे काकुळतीचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराचे येदेवडे गरजेन आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा सणांक तूं काकुळतीची आवय म्हूण तुवें दाखयल्या परी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोसारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये, काकुळतीचे माये, नामान आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं ही आमचे शिकाय ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमच्या वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे काकुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोपी अंकवारी मोरये. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. कशें मोरये मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांत हांव अर्गां दिव्या. बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगां जाणां. सर वायट विघ्नांत अनवरांतले राखल्ल्या खातीर अर्गां दितात एक व्यक्ती. मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात तेगा जाणां. आमची सर अर्गां मागणी सोम्याक भेटोवया. अर्गां दिवचे मागणे. पॉम्पेच्या फालक्यान रोसारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. ए जेजूचे पापकत नातल्ले माये, म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान ए म्हज्या उदार उपकार वांतिनी हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले. तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुसयलां. म्हज्या आकंतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें ए माये पॉम्पेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीचे एके दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केलां. बावर्तान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजे बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तुजी कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर रचना तुजे सशी धांवून येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गारासांत आशिर्वाद गेल्ले पॉम्पे माये तुका अर्गां साव. आमेन.
सर आमची तेसावां आनी मागणी मोरये मारिफात देवा मुखार दवरया. पिडा गूण जावं दी म्हूण 10 जाणांनी मागल्लें आसा. बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण 8 जाणांनी मागल्लें आसा. बरी सैरीक फावो जावं दी म्हूण 4 जाणांनी मागल्लें. बरें काम फावो जावं दी म्हूण 5 जाणांनी मागल्लें आसा. कुटुंबां समाधान राज जावं दी म्हूण 13 जाणांनी मागल्लें आसा. बरो फुडार फावो जावं दी म्हूण 4 जाणांनी मागल्लें आसा. शिकोंक बरी मोत फावो जावं दी म्हूण 13 जाणांनी मागल्लें आसा. परिक्षेंत पास जावं दी म्हूण 6 जाणांनी मागल्लें आसा. आयसीयूंत आसली व्यक्ती बेगीनच बरी जावं दी म्हूण एका व्यक्तीन मागल्लें आसा. जाग्याक बरें मोल नवें घर जाग्याची समस्या परिहार जावं दी म्हूण 5 जाणांनी मागल्लें आसा. चिंतली कामां जावं दीत म्हणून 5 जाणांनी मागल्लें आसा. आमल भिवण येता सुडकां मेळोवन दी म्हूण 2 जाणांनी मागल्लें आसा. दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवन दी म्हणून एका व्यक्तीन मागल्लें आसा. भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हूण 13 जाणांनी मागल्लें आसा. रीण फारीक करूंक तांक फावो जावं दी म्हूण 2 जाणांनी मागल्लें आसा. व्यापार वृद्धी जावं दी म्हूण 2 जाणांनी मागल्लें आसा. समस्या परिहार जावं दी म्हूण 2 जाणांनी मागल्लें आसा. कश्टाक वळख जाल्ल्यांक तांचे कश्ट परिहार जावं दीत म्हणून 2 जाणांनी मागल्लें आसा. बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवन दी म्हूण एका व्यक्तीन मागल्लें आसा. कोर्टीच्या केसींत जीक मेळोवन दी म्हूण 13 जाणांनी मागल्लें आसा. 3 प्रत्येक तेसावां पासो तो एका व्यक्तीन मागल्लें आसा. ही सर तेसावां आमी देवा मुखार दवरतना आमची कसकी तेसावां आमी देवा मुखार दवरया. प्रत्येक जावन हो बुधवार सर कुटुंबां पासत मागोवंक आपयलां. सर कुटुंबां पासून आमी मागता आसतना आमची कुटुंबां आमी उडास काडया आनी तांकांय देवाच्या हाती समर्पण दिवया. उगडास कर ए भोव दयाळी अंकवार मोरये. तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेल्लो म्हूण केदींच कोणेय आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे सरशी धांवून वेता. हे अंकारीचे अंकारी मुझे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवा पुताचे आनी मुझे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा सोडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा सोडयेत म्हूण तुवें सांत दुमगाक बसयला. देखून तुवें दिल्लो आवय सारको बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्याक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यांत. तर तूं आमची दुखां पुसोवंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक तुजी कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या आमच्या काळसान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोसारीचे राणये गळाय करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोसारीचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. हे देवा तुज्या एकल्या स्फुतान आपले जिणये आनी मोरणान पुना जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाचावेची नाम आमकां सोडून दवरलां. भगवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोसारीचे मिस्टर आमी नियाळतना ताचो आटापल्या समय पाटलाव करिसो आनी तांचे बसयल्ले आमी चडशे कर्म आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. आतां पिडेस्ता खातीर मागणें. सम्याचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आचो तुमचेय सोबे आसो. सम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. बावडटान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांचे पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेन कश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपाय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडेशिऱ्यांतली आनी वायटा विघ्नांतली निवारून दी. कुडीची मतीची आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें ती गूढ भावार्थान जियोंक
आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे असो तुमकां राखूंक तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो आमेन. देव बरें कर म्हणची दोन उतरां आज हांगासर आराधन चलोवन नवें कर मिसाचें बलिदान भेटयल्लें जावन आसात मानादीक बाप रोशन दिकुण्णा आमच्या मंगळूर दिएसीसचे वायसीएस संघटनाचे डिरेक्टर ते जावन आसात आनी आपलो वावर ते दिवन आसात तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन तुमच्या नांवी आनी सर आमच्या उर्वा फिरगसकारांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावाक आमी बरें मागता. जिणेच्या पोयनार आसता निराशा भोगताना मोरयेक परवोशान उलो मारया तिसो आधार माग्या ई मोरये तूं आमचे संगी वाडा थंय आमकां सर्गी जेजूस शीन आमकां पावो ताची खुशी शीक ए मोरये तूं आमचे संगी वाडा थंय आमकां सर्गी जेजूस शीन आमकां पावोन ताची खुशी शीक Pompeiruzar maie Amapastor Vinatikan Mokar puta sowe Amkar mori Ashirvad amka Bogiwan kusace green Yoram kam chidewam charges panatne Babachi ani putachi ani puidat mekshinavi Amen.